मुखेल याज्ञीक शास्त्री आनी पोरजेचे वडील ताचो नाश करूंक सोदताले, पूण कितें आनी कशें करचें तें तांकां समजनासलें, कित्याक लोक जेजूची उतरां आयकूंक ताका चिडकून आसलो. क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयच्या ह्या दिसाचो विशय देवाच्या उतराची गोडसाण चाखुया. देवाचें उतर कशें मनशाचें जिवीत आलोयता, कशें मनशाच्या जिवितांत भितर सोदता आनी ताचें जिवीत बदलता, तें कांय घडण्यो तुमकां सांगून हांव देवाचें उतर आयज परगटूंक सोदतां. 2 वर्सां हांव पुना आसलों. पेपल सेमिनरी म्हणटा थंय हांव एका धाकटेच रुमांत रावतालो. थंय पेपल सेमिनारींत आख्खे इंडियेचे सुमार 150 तरणाटे फिलॉसॉफी आनी थियोलॉजी हें पाद्रीपणाचें शिकप शिकताले. केदना केदनाय म्हजे लागीं उलोवंक येताले, कुमसाराक येताले. एका दिसाक अशें घडलें, एक तरणाटो गांवान आंध्र प्रदेश दियाकनाची वड थोडे म्हयन्यांनी घेवचो आसलो आनी तो म्हजे लागीं उलोवंक आयलो. ताणें म्हाका सांगलें, फादर, म्हाका दुबाव येयल्यात. हांवें सेमिनार सोडून ही वड घेनासतना जे म्हजो बापूय बिझनेस करता तो व्हडलो जमीनदाराचो पूत, खूब जमीन ताचे लागीं, खूब दुडू, म्हणटच हें पाय करता तें सांबाळचें वचून ओ पाद्री जावचो हे म्हज्या मनांत मोठे दुबाव येयल्यात. ह्या दिसांनी म्हाका सारकी न्हीद पडना, मन सगळेंच घुस्पलां. जितली दियाकनाची वड लागीं पावता तितलें म्हजे भितरल्या भितर काळीज धबधबता. सेमिनार सोडून वयचें ओ सेमिनारींत रावचें, कितें करचें तें समजना. फादर, मातशें म्हजे पासत माग. हांवें म्हणलें शुअर, हांव मागतां. पूण मागीर म्हज्या मनांत अशें येवजलें, घोडी पवित्र आत्म्यानूच तें घातलोलें, ताका आपय आनी दोगूय बराबर मागणें करात. देवान उजवाड दिवंक खंयची वाट ताणें धरची ती. म्हणटच ह्या तरणाट्याक हांवें आपयलो. ताका सांगलें, पळय, अमक्या वेळार 1 वरभर आमी मागणें करुया आनी तें मागणें करतच घोडे देव तुका उजवाड दितलो, खंयची वाट तुवें धरची ती. थारायलेल्या टायमार हो तरणाटो म्हज्या रुमांत आयलो. म्हजो रूम धाकटोच आसलो. म्हणटच म्हजे लागीं मांद्री आसली, मांद्री घातली हांवें थंय. ते मांद्रेचेर पवित्र पुस्तक दवरलें, बायबल दवरलो. दुसरे सायडीन धाकटी इमाज म्हजे आसली, कुर्साची इमाज दवरली. मांद्रेचे एके वाटेन तो बसलो, दुसरे वाटेन हांव बसलो आनी आमी मागणें सुरू केलें. 1 वरभर मागणें करपाक आमी थारायलें. आनी मागणें करतना सुरवातेक हांवें म्हणलें, सायबा, धाड तुजो पवित्र आत्मो आनी ह्या तरणाट्याच्या मनांत जे दुबाव आयल्यात ते दुबाव तूं पयस कर, खंयची वाट धरची ती ह्या तरणाट्याक शिकय. आनी मागीर तो मागणें करतालो, हांव ओगो रावतालो, हांव मागणें करतालो, तो ओगो रावतालो. हे भाशेन आमचें मागणें चलतालें. मोदें सुमार पावलोलें मागणें. म्हाका एक भितरल्यान एक नेट, एक फोर्स कसो म्हणटा, उलोय
पवित्र पुस्तक उगटें कर आनी वाच म्हूण उलय. हांव वोगोच रावलो, आमी मागडे कोत्ता पवित्र पुस्तक आसा थंय उगटें कर वाच म्हूण खंयचें वाचपाचें हांव वोगोच रावलो. 2 फावटी म्हाका नेट कोत्ता, उलय आनी सांग पवित्र पुस्तक उगटें कर वाच. आनी 3रे फावटी इतल्या नेटान तो फोर्स आयलो, हांव उलयलो म्हूण म्हाकाच खबर ना. म्हजी जीब उगटी जाली, उलयलो आनी कितें म्हणलें हांवें, पवित्र पुस्तक उगटें कर वाच, थंय तुका संदेश आसा. इंग्लिशीन उलयलो हांव तेका, पवित्र पुस्तक उगटें कर वाच, थंय तुका संदेश आसा. आनी त्या भुरग्यान, फादर which passage, what to read? I said, I don't know. You just open the Bible and begin to start reading. आनी ताणें पवित्र पुस्तक उगटें केलें आनी सुरू केलें वाचूंक. आनी कितें उतरां ताका मेळ्ळीं, जें जेजू सिमोन पेद्रूक सांगतालो, जें उतर आमकां मेळटा जिवाचे सुबे वर्तमानांत 21 वोड 15, Gospel of John chapter 21 verse 15. सिमोन, जोनाच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय? आनी सिमोन म्हणटा, ओय सायबा, तूं जाणूय हांव तुजो मोग करतां. 3 फावटी विचारता आनी 3य फावटी म्हणटा पेद्रू सिमोन, ओय तूं जाणूय हांव तुजो मोग करतां. आनी जेजू म्हणटा, म्हज्या मेंढऱ्यांक राख, म्हज्या शेडयांक राख, टेंड माय शीप. ही उतरां ह्या तरणाट्याच्या कानार पडलीं तेन्ना, वाचलीं तेन्ना तो शेवटून पडलो जमनीर मांद्रेर, सिंध अनकॉन्शियस पडलो. म्हाका कळ्ळें पवित्र आत्मो तेच्या जिवितांत कितें तरी बदलो पाडटा, ताका संदेश दिता. हांव उगीच रावन मागणें करीत रावलो दोळे धांपून. आनी जाय तो वगूत सिंधा भायर मांद्रेर तो रावल्या उपरांत तो उठलो आनी सगलो उडून उडयो मारूंक लागलो. फादर, म्हाका जेजून सांगलां, म्हजे मेंढऱ्यांक राख, म्हजे पोरचेक राख, म्हाका हांव पाद्री जालो ताका जाय. आनी असो इतलो हॅपी जालो, तो वचून सगळे हेर भुरग्यांक सांगूंक लागलो. एका फादरान म्हाका इंटरकॉमाचेर फोन मारलो, खरेंच हो भुरगो तुजेशें इल्लो मागणें केलां, तो अशें अशें येवन सांगता की आपणाचे दुबाव जेजून काडले. हांवें म्हणलें, वय खरेंच हें घडलां. तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, देवाचें उतर कितलें पदवेदार तें आमकां दिश्टी पडटा. आनीक एक वस्तोरी, ती वस्तोरी एका गांवांत नुस्तें विकताली. ते वस्तोरेक वाचूंक बरोवंक कळना. तिका त्या गांव भुरगीं आसलीं, नुस्तें विकून आपल्या भुरग्यांक पोसताली. तिणें रेतीर केलें पूण वाचूंक येयना तिका. तिका अशी खोशी, आपणाक जिवितांत एकूच पुस्तक वाचूंक जाय, तें म्हणल्यार पवित्र पुस्तक. ही खबर तिणें गांवांत एक माद्रीचो कोवेंत आसलो, ते कोवेंताचे एके सिस्टरीक सांगलें. सिस्टरीन तिचें बरें मन ओळखून घेतलें आनी सांगलें, ओके तुका शिकूंक जाय बायबल वाचूंक कोंकणी भाशेन, हांव शिकयतां. आनी सिस्टरीन भार घेवन तिका शिकयली. आनी ती हें पवित्र पुस्तक वाचूंक शिकली. इतली हॅपी, जिवितांत केन्नाच म्हणटा आपणाक हॅपिनेस मेळूंक ना. म्हजेच लागीं वस्तरी उलोवन म्हाका तिणें सांगलां, केन्नाच म्हाका असली खुशालकाय मेळूंक ना. देवाचें उतर वाचूंक म्हाका उमेद भोगता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयच्या दिसाचो हो विशय, देवाच्या उतराची गोडसाण चाखुया. आमी आसांव एक्सपोजिशनाचे टायमार सान फ्रांसीस शावेराचे. तर तूं दोळे धांप आनी सान फ्रांसीस शावेरा कडेन विचार, सान फ्रांसीस शावेरा, तूं एक व्हडलो व्हडलो मनीस संवसाराचे वटेन जावंक सोदतालो, कित्याक सोडलें तुवें? सान फ्रांसीस शावेरा कडेन विचार दोळे धांपून, तूं सुसेगाद बरें जिवीत, कम्फर्टेबल लायफ एरोपाक जियेतालो, कित्याक म्हूण दर्यांतल्यान
पोलतोड मारून येदी व्हडली लांब कितले म्हयन्याची जुंय तुफानां सांपडटा कितले मिस्योनार युरोपाचे इंडियेक आनी उदेंतीक येताना वाटेर तांकां तुफानाक सांपडून मरून गेले दर्याच्या पोटान तांकां गिळले ती भिरांत आसा पावतलो म्हूण बरो वचना तर हो रिस्क तुवें कित्याक घेतलो विचार सान फ्रांसीस शावेरा कोडे तूं हांगा तुंय देवाचें उतर परगटूंक विसव थार घेनासतना कित्याक म्हूण गेलोय तूं एक एम्बेसिडर कसो पाप साहेबाचो उदेंतीक आयिल्लो तेन्ना तुका रावपाक एक रूम दिल्लो तो रूम तुवें सोडलो सादे जाग्यार तूं न्हिदलो तो रूम तुवें दुयेंतीक पिडेस्तांक हॉस्पिटल कशें कित्याक केलें आनी इतले तोरणे पिरायेर तुजो जीव झरोवन तूं सांजवान ह्या झुम्याचेर कित्याक म्हूण मेलोय कितें सांगतलो तुमकां सान फ्रांसीस शावेर कितें दिसता तुका कितें सांगतलोय ही उतरां जी इनासान बायबला वयलीं उतरां म्हज्या कानार सादयली ती म्हज्या काळजाक रोमली आनी देवाचें उतर सगळ्या वस्तू परस चड मोलाचें व्हडली ट्रेजर भांगारा परस पावरा परस शिकपा परस सगळ्या परस द वर्ड ऑफ गॉड देवाचें उतर was everything for me and so I changed myself and I want to change the world तो म्हणटलो देवाचें उतर इतलें पावरफुल इतलें बरें आनी तें आयकून म्हजें जिवीत बदललें म्हजें जिवीत गोड जालें आनी तेंच हांव दुसऱ्याकूय दिवंक सोदतां परगटूंक सोदतां म्हजें जिवीत गोड जालां तशें दुसऱ्यांचें जिवीत गोड जावंक हांव वावुरतां अशें सान फ्रांसीस शावेर तुमकां म्हणटलो म्हूण म्हाका दिसता खंयचें उतर तें सान फ्रांसीस शावेराक बदललें तें उतर जें उतर बायबला वयलें सांत इनासान ताका म्हणलें फ्रांसीस फ्रांसीस सगलो संवसार जिखलो आनी वतमो इबाडलो जाल्यार मनशाक कसलो फायदो फ्रांसीस फ्रांसीस सगलो संवसार जिखलो पूण वतमो इबाडलो जाल्यार मनशाक कसलो फायदो तर ही उतरां बायबला वयलीं ताचें जिवीत बदललें चेंज केलें आमी जाणाव सांत आगुस्तीन पोजडें बुरशें जिवीत जियेतालो कोणें ताका बदललो खंयचें उतर तें जेन्ना एका दिसाक एका गार्डनांत तो बसून आसलो बायबल सायडीक दवरलेलो पूण उगटो करूंक ना उगटो करपाचें मन ताका येवंक ना चिंतालो गार्डनाचे रुखांक झाडांक पळयतालो मळबार पळयतालो सगलोच निराशी जाल्लो आसलो तेन्ना सांत आगुस्तिनान आयकलो तो ताळो देवाचो ताळो पवित्र पुस्तक उगटें कर आनी वाच पवित्र पुस्तक उगटें कर आनी वाच हो ताळो सांत आगुस्तिनाक सांगता सांत आगुस्तीन उगटो करता पवित्र पुस्तक ताका मेळटा ती उतरां रात सरोन गेली दीस उदेलो काळोखाची चक्करण्यो सोड रात सरोन गेली दीस उदेलो पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां काळोखाच्यो वाटो सोडून दी आनी ही उतरां सांत आगुस्तीन जें पोजडें जिवीत जियेतालो वांकडे रस्त्यार वयतालो तें सगलें सोडून ताणें जेजूचो मोग केलो तो बिस्म जालो तो एक व्हडलो सांत जालो म्हणटूच देवाचें उतर बाबा मडिनो कितलें पदवेदार कितले मनशान म्हजे लागीं तुमकां जाय तें सांग कोण लोकांची जिवितां कशीं बदल्ल्यान पवित्र पुस्तका वरवीं जायतीं सांगूंक जाता हांव पाद्री जाल्यार 41 इयर्स जालीं आनी हे 41 इयर्स एक्सपिरियन्सान देवाच्या उतरान मनशांची जिवितां कशीं आलोयल्यान कशीं चेंज केल्यान तें हांवें जायतें पळयलां म्हणटूच तूंय आनी हांवूय आमी सगलीं देवाचें उतर वाचुया देवाच्या उतराचेर नियाळ करुया आनी देवाच्या उतराची गोडसाण चाखुया देवाचें उतर दुखेस्तांक बुजवण
खुशालकाय ना तुवें खुशालकाय हाडटा. दुबाव येतल्या मनशांचे दुबाव काडटा. निराशी जाल्ल्यांक बोरवांसो दिता. मेलोल्यांक पुऱ्यान जिवंत करता. तर हेच देवाच्या उतराची गोडसाण जी सान फ्रांसिस्कान चाकली, सांता भोगतांनी चाकली, तीच आमी चाकूंक देवाचे उतर आमकां जावूं दी. कुरपेची जोर पवित्र आत्मो आमकां जिविताची वाट दाखोव. उबी रावन थोडी आमची मागणी, आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी घालुया. जेजू, तुजी उतरां काळजाचो संतोश. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराचेर खोल नियाळ करूंक आनी ह्या देवाच्या उतराची गोडसाण मोगान आपले पोरचेक शिंपडावंक तांकां केरीत कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजू, तुजी उतरां दोळ्यांचो उजवाड. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरचेचो फायदो काडिनासतना देवाचें उतर आपल्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक आनी देवाचे बिरांतीन पोरचेचो सांबाळ करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बोल आनी गोठाय मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजू, तुजी उतरां जिणेचो विस्वास. सगळ्या आमच्या क्रिस्ती भावा भयणांनी देवाचें उतर दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत वाचूंक, ताचेर नियाळ करूंक आनी आपल्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक देवाची खेरीत कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजू, तुजी उतरां तानेलेल्यांक उदक. भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेचे दाखोवन बरे भाशेन जावंक आनी हातूंतल्यान आमच्या जिविताची नवसोरणी जावन देवाच्या उतराची ताणभूक वाडोवंक देवाचो खेरीत आशिर्वाद मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मोगाळ बाप्पा, तुज्या भुरग्यांची मागणी दोयेन आयकून घे. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. म्हज्या बाबा म्हणिनो हें मोशें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बाप्पाक मानता तसलें जावं म्हूण मागुया. हे तुमच्या कडलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या गांवांत सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलोली ही देणी तूं पवित्र कर. सांता सिसिलिया, तुजे भक्तिणीचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बोळान तिणें आपले कुडीच्या सगळ्या वळवळ्यांचेर जैत व्हेलें. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं
उतरेकून मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेश्वरा पवित्र बाप्पा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सांता सिसिलिया तुजे रोगताक शिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगत वारोवन तुजी विचित पदवी दाखयली हे पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें तांचे वसकतायेन क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ सुपूर्णायेन परजोळयताय देखून स्वर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोवतले हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गोट पोरगोटुया सोम्या जेसू आमी औंदकागाव आनी एकाच रीतले पियेगाव तितले पोटे तूं वैभवान येसू आमी तुजे मरण परगटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतोल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता
सोरेश्वरा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कोर आणि फिलीप फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आणि आधारी बिशपाक आणि सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेलेल्या ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगोती मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पळजोळीत मुखामोळ पावूंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अनकवान मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जुजेक आनी भाग्यवंत दोन दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणांच्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बाप्पा सरवंदन आणि वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमेन. कोमिनांव तयार जाला. कोमिनांवाक म्हणटा हांव देवाच्या भुरग्यांचें जेवण. आनी जेजून एक मागणें शिकयलां, त्या मागण्याक म्हणटा हांव देवाच्या भुरग्यांचें मागणें. देवाच्या भुरग्यांचें जेवण कोमिनांव घेवचे पयलीं देवाच्या भुरग्यांचें मागणें आमचे बाप्पा म्हणून आमी तयार जावया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यान बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांनी सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सुमयाची शांती सोदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांतीची खुणां दिवया. देवाचे संसाराचे पाप काडलेले आमची काका कोर. देवाचे इश्टे संसाराचे पाप काडलेले आमची काका कोर. देवाचे इश्टे संसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. नितोळ काळीज मोनान कोमिनांवाचो साक्रमेंत घेवंक तयार आसात ती खरेंच सुभागी. सुमया, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका बोलाय. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कोमन्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमन्याव घेवचो.
While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. मोगाळ बाबा भयणानो, जेजू आमच्या काळजांनी आयला आनी आपले कृपेन तो आमकां भरता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे आमी धापुया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासुया. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बाप्पा, सांता सिसिलिया तुझे रक्ताक्षिणीक तुझे सेवेंत विस्वासी आनी कोश्टा मरणांत जैतिवंत तुवें केली. आमी शेवलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या उत्मीक झुजांत घोट आनी जैतिवंत कर. हें आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सोगलीं बसुया. आयची मिसाची भेट समारंभ जाल्या पाद्री एरेमितो रिबेलो
आनी सो बलिदानान वांटो घेतल्याक आमचे दिनवास, तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. फाल्यांच्या दिसा मिसांचो वेळ हे पुरी. सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:15, 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लिशीन जातले. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार आमचे उजवे वाटेन पेंडॉल घातलोलें आसा. थंय वचून तुमी तें करूं येता. कुमसारांचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. फाल्यां 23 सांजेचे 6:15चे मीस सोंपल्या उपरांत माडयेचेर आशिर्वाद जातलो. 24 आयताराक बागयोन फ्रांसीस शाव्याराचो नोवेनाचो पयलो दीस. तशेंच ते आयताराक आमी क्रिस रायाची दोबाजीक परब समारंभता. त्या दिसा आनी खेरीत दुसऱ्या भासांनी मिसां जातलीं ती म्हळ्यार तामील भाशेन सकाळीं 11 वरांचेर, मलयालम भाशेन दनपारां 12:15, हिंदी भाशेन 2 वरांचेर. तशेंच त्या दिसाक CCBI पास्टरल प्लॅन 2024 to 2033 हाची उक्तावणी आमी सांजेच्या 3:30 वरांच्या मिसाचेर करतल्यो. सगळ्यांक आमंत्रण आसा. निमाण्या आशिर्वादाक सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. बागयोन फ्रांसीस शाव्याराक मागणें आमी सांगातान म्हणुया. बागयोन फ्रांसीस शाव्यारा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आमचे पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओंत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता. आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकणटा. आमेन.